आयतारा सकाळी सांगेच्या वालकेणी वाठारात पावसाक लागून आयिल्ल्या वादळाक लागून देसाय वाड्यार 5 घरांचेर सुमार 200 वर्सां आदली झाडां कोसळ्ळी। पावसा आदी ही झाडां कापपाची मागणी पंचायती कडेन करून लेगीत ती वेळा कापूंक नाशिल्ल्यान आयज ही परिस्थिती निर्माण जाल्ल्याचें घर मालकांचें म्हणणें आसा। मात सरपंचाच्या म्हणण्या प्रमाण पंचायतीक झाडां कापपा खातीर दिल्ली निधी खूबच उणी आशिल्ल्यान ही कामां पुराय करपाक पावली नात। हाचेर बेगीनूच जिल्लोधिकाऱ्या कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशें सरपंचान ह्या वेळार सांगलें। सकाळी 9:30 वाजता अशी वादळ येले की ते वाऱ्याचेर आमच्या गांवांत खूप झाड अशी पडली की ते वाऱ्यान एक 7-8 कडेन झाड पडले आसा आणि आमच्या घराचेर बीन झाड पडला की सकाळी 9:30 पावस आणि वारो असो जोरान आयलो ते वाऱ्याची ती खूप झाड पडली। मागीर आमी घरां असले म्हणल्यार आई ती घरां असलेली आणि संजय तो घोव म्हाजो घरां असलेलो आणि हांव नुस्तें हाडपा भायर गेल्लें। पयल्यार तेन्नाच ते वाऱ्यान झाड पडलें की हांव सांगू शकना की हांव थंयच्यान कशें धांवटयलें आणि तो आंगणा गॅलरी आसलेलो त्या आवाजान तो धांवलो म्हणून तो साल्वार जालो आणि बेडरुमा असलेलो जाल्यार हांव कांय सांगू शकना कितें जायत आसलेलें म्हणून। आमची घराची म्हाजे किचन बाथरूम टॉयलेट सगळे ते हेडीच्यान फूल बॅक सायड गेल्ले आसा। त्या भायर गाडी म्हाजी आसा ती डॅमेज जाल्ली आसा। बेडरूम गेल्लो आसा, गॅलरी सगळी हे जाल्ली आसा मुखार आणि घराची म्हाजी खांबे बीन सगळी डॅमेज जाल्ले आसा आणि हांव कांय सांगू शकना। गेल्या त्या वर्सा हेजे पयलीं खूब फाटी आमी हें दिल्लें कंप्लेंट दिल्ली की पंचायती सांगिल्लें, मामलेदारांक सांगलें की कलेक्टरांक बीन म्हाज्या मांवान एक 10 वर्सां पयलीं हें दिल्लें आसा की ही झाडां मातशी कापून उडोवची म्हणून, कित्याक आमकां त्या झाडांचो मातसो प्रॉब्लेम जातलो, घरार पडल्यार आमचें घर वतलें अशें म्हणून। पूण कोणें एक्शन घेतली ना आणि कोण पळोवपाक येयलें ना आनी ती कापपाक येयलें ना। फॉरेस्ट येयल्ले आमी येयल्ली आनी तलाटेन आमी झाडाचो नंबर घातलेले। ही झाड आमी काल 1 दीस जाले आमी सगळी इन्स्पेक्शन करून येयले मारपा खातीर डेंजरस आसा। मग तांकां हांवें विचारलें तुमच्या झाडाचेर नंबर घातलेला, तेणी ना म्हणून सांगलें म्हाका। ती फाल्यां तलाटी येवन इन्स्पेक्शन करतली आनी तांचें कितें हें जालां लॉस जालां तें आमी हेका कलेक्टरा कडेन हेजेर पावयतले आनी मागीर तांकां त्या प्रमाणे तांकां कितें मेळटलें। आमी काल पयर हांवें तें मारप्या घेवन इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार ती झाडां खूब जाता, झाडां जवळ जवळ 1,500 जाता आनी तो मारपी म्हाका एक झाड 4,000 सांगता। त्या प्रमाणे 500 लाख ते 5 लाख प्रमाणे जाता आनी आमकां कलेक्टरान दिला 25,000। त्या प्रमाणे आमकां तें पावना आनी आमच्या पंचायतीक तितले फंड्स ना म्हणून आमच्या फाल्यां कितें तें आमी डिसिजन घेतलें आनी मिटींग घेतली आनी तें आमी अशें तें पळोवन मागीर आमी डिसिजन घेतली। हांव आसा वालकेणी आनी तुमी पळोवंक येता हो देसाय वाडा आसा आनी हांगा आयज सकाळीं अकरांक सुमार एक वादळ येवन खंय तरी 6-7 झाडां पडली आनी म्हाजे कडल्यान पळोवंक शकता हे एक संजय देसाय म्हणटा तेजें घर आसा तेजी चड डॅमेज जाल्ली आसा। व्हडल्या झाडाचे 200 वर्सांचे पयलींचें झाड म्हणटा संजय देसाय जे आसात, पूण तुमी पळोवंक शकता तेजें घर पूर्णपणे झाडां लिपलेलें आसा। तर ते संजय देसायचें म्हणणें आसा की हे झाडाची जी कागाळ आसा ती तेणी खंय तरी पंचायती केल्ली पण खंय तरी एक्शन घेतलें ना आनी तें आतां वादळ येयल्ले कारणान पडलेलें आसा। पूण जेन्ना आमी सरपंचाक विचारलें तेन्ना सरपंच सांगता की एक झाड मारपाक 4,000 घेता झाड मारपी आनी अशीं 150 झाडां आसा आनी सरकार तांकां फक्त दिता 25,000 सगळे पंचायतीची झाडां मारपाक। सो हे तांकां पावना, त्या खातीर सरपंच म्हणटा की ही हो जो आंकडो आसा 25 तो खंय तरी वाडोवचो, जेणे जी हे एरियेंतली झाडां आसा या खंयचे गोंयची ते एरियेची झाडां आसा ती खंय तरी मारपाक हेल्प जातली, कारण मारपी बी तितले म्हारग आसा। त्या खातीर ही झाडां जी आसा ती मारपाक पावना अशें ते म्हणटात। आनी तुमी पळोवंक शकता स्वता जी झाडां पडलेली ती स्वतानीच लोकांनी काडलेली आसा, पूण जे व्हडले झाडां आसा ते खंय तरी हांगा फायर ब्रिगेड येवन कुडचडे फायर ब्रिगेड येवन काडटात आनी जी डॅमेज जाल्ली आसा ती सरपंचान सांगला की संजय देसाय की मोठी डॅमेज जाल्या, तेंची घर मोडलेल्या, मुखाली गॅलरी मोडलेल्या, रूम मोडलेल्या, किचन तशेंच संडास मोडलेला, ते खंय तरी तांकां जे मानधन आसा तें मेळोवन दिवपाचे ते प्रयत्न करतले। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर।